नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबश्यो घडामोडी आसात. डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर हियरिंग चालू आसा स्पिकराच्या चेंबरान भितर. बाकीच्यो म्युनिसिपालिटीच्या राजकारणाच्यो घडामोडी आहा. पूण हांव सगळ्यांत पयलीं ज्या गजाली वेल्यान सुरवात करता ती गजाल मातशी चिंता दिसपा सारकी आनी इट इज नॉट अ हॅपी थिंग. आमकां आयचो हेल्थ बुलेटीन मेळ्ळा आनी म्हाका दिसता खूब दिसांनी आमकां ह्या हेल्थ बुलेटिनाक रेफर करचें पडटा फॉर वन व्हेरी व्हेरी क्रुशल स्टॅटिस्टीक. आनी ही स्टॅटिस्टीक कितें की 2 म्हयन्यांनी आफ्टर 2 months आज आयच्या म्हळ्यार फाटल्या 24 वरांतली कोविड-19ची संख्या पेशंटांची ही 100राक तेंकल्या. After 2 months, there are 100 cases of COVID-19 in Goa एक दिसाक. म्हळ्यार जें डेंजर लेवल आमी सदांच सांगताले, सदांच ताजेर नदर दवरून आशिल्ले. जशे बाकीच्या स्टेटींनी आमी पळयतात की कोविडाचे पेशंट वाडपाक लागल्यात, तशेंच गोंया भितर लक्षांत घेयात सोमारा 29 केसी आशिल्ल्यो 29, मंगळाराक 57 केसी आशिल्ल्यो 57, बुधवाराक 52 केसीस आशिल्ल्यो 52, बिरेस्ताराक 71 जाल्यो काल 71 71 आनी शुक्राराक म्हळ्यार आज 100. सो जी गजाल आमी परत परत सांगताले आनी हाजे मुखारय सांगत रावतले की सादूर रावात. जी आमी मास्क घालपाची संवय मोडल्या, प्रिकॉशन्स घेवपाची कमी जाल्यांत, तें उपकारचें ना. कारण अशे जर आंकडे वाडत रावले जाल्यार दिसान दीस तें प्रकरण परत वाडटलें. आनी ज्या फेजी भितर आमी एक 4-5 म्हयन्या पयलीं आशिल्ले त्या फेजीक आमी परत गोंयाक आनी गोंयकारांक व्हरचें न्ही. इतल्याच खातीर सादूर रावप गरजेचें, प्रिकॉशन्स घेवप गरजेचीं, नॉर्म्स फॉलो करप गरजेचें. कारण एक गजाल लक्षांत घेयात, 100 हो सदांच एक डेंजर लेवल आसता आनी तें डेंजर लेवल 2 म्हयन्यांनी आमी आज टच केलां. फाटल्या 24 वरां भितर 100 केसी कोविडाच्यो गोंया भितर मेळ्ळ्यात. हांव हें सांगतां आनी मुखार वता. सगळ्यांत पयलीं आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार गोंय विधानसभेच्या भायर उबे आसात. भितर स्पिकराच्या चेंबरा भितर हियरिंग चालू आसा डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचें. मात सकाळच्या सत्रा भितर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या 2 फुटिरां विरुद्ध जी अपात्रता याचिका आसा ताजेर सुनावणी जाल्या. कितें घडलें सकाळी सावन, कितें घडपाक शकता, लौकिका कडेन उलोवया. लौकीक, वॉट इज द अपडेट? प्रमोद, आज जशें म्हटलेलें की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसल्यान स्पिकरान समनू केल्ले ह्या हियरिंगा खातीर आयचे दिसता 26 फेब्रुवारी. तशें हियरिंग आयज स्टार्ट जालें. सगळ्यान पयलीं स्पिकरान MGPचे म्हणजे सुदीन ढवळीकाराचे जे पिटिशन आसा ते हियरिंगाक घेतले आनी तितून एक 10:30 सुमार सुरू जाल्ले, 1:30 पर्यंत चल्ले आनी त्या उपरांत लंच ब्रेक घेवन तेंच्यांनी 2:30 चालू केले आनी मागीर 6 वरांक सुमार तेंचे सगळ्यान पयलीं जेन्ना हियरिंग सुरू जालें तेन्ना जे रिस्पॉन्डंट जे असले, आमदाराचे जे वकील असले, तेंच्यांनी म्हटलें की तेंच्यांनी एक मुद्दो मांडलो की तेंकां जे पॅटिशनर आहा आनी विटनेसीस आहा तेंकां क्रॉस एक्झामीन करपाक जाय ह्या मॅटरान. सो तेका ऑब्जेक्शन रेज केलें. हेणी सुदिनाच्या एडवोकेटान ऑब्जेक्शन रेज केलें. तेजे उपरांत तेंच्यांनी थोडे एक कसले तरी रेझोल्युशन ऑन रिकॉर्ड हाडपाक सोदता म्हटलें ह्या टायमाचेर, जे अशें पयलीं करूं येतलें. सो ते एका ऑब्जेक्शन रेज केलें आनी त्या ऑब्जेक्शना उपरांत मागीर हियरिंग घेतलें. हेणी सुदिनाचे एडवोकेटान सगळी क्रोनॉलॉजी कशें कितें घडलां हें सगळें मांडलें. बरोबर हियरिंग चल्लें आनी तेजे उपरांत सगळें हियरिंग कंप्लीट करून म्हणजे एडवोकेट जेन्ना भायर येयले तेन्ना आमकां सांगलें आमचें हियरिंग कंप्लीट जाल्लें आनी हें मॅटर आतां ऑर्डरी खातीर रिजर्व दवरला म्हणून. तेजे उपरांत 3:30 म्हटल्यार काँग्रेसीचे स्टार्ट जाले. तेवूय बी सकाळच्यान हांगासर आसले बसलेले. हियरिंग हांगासर कशें आतां हियरिंग
एके कोर्ट रूम वा एके रुमान हॉलान अशें जायना. स्पीकर आपल्या रुमान बसला, थंयच्यान तेंच्यांनी कॅमेरा सेटअप फूल केला. एमजीपी एका कॉन्फरन्स रुमान बशिल्ले, थंय तेंका फूल ऑनलायन सेटअप करून दिल्लो. काँग्रेस तिसऱ्या एका रुमान बसलेले आनी तशें ते तेंचे म्हणजे एकदम पर्सनल फेस टू फेस हियरिंगा जशी कोर्टान आतां केसी जाता तशें जायना ह्यो वेगळ्या वेगळ्या रुमांनी सेटअप करून दिल्ले तेंच्या एक असेंब्ली भितरूच पण वेगवेगळ्या रुमांतल्यान ऑनलायन पद्दतीन हे हियरिंग जाता. सो आता काँग्रेसीचे स्टार्ट जाला 3:30 सुमारचे काँग्रेसीचे स्टार्ट जाला, अजून पर्यंत काँग्रेसीचे चालू आहा. आनी काँग्रेसीचे मेंबर्सूय चड आनी खूब मदीं 2 आमदारांनी आपली वेगवेगळी घातलेली एफिडेविटां घातलेली. सो ते हियरिंग एमजीबी परस चड लांबपाक शकता. पण जशें एमजीबीची ऑर्डर रिजर्व जाल्यार तर स्पीकर ठरयता की आपूण हियरिंग आयज हांगसर कंप्लीट करता काँग्रेसीचे, जाल्यार हांगासरूच तशेंच ऑर्डर रिजर्व दवरपाक शकता. जशी हें दवरलें आतां ऑर्डर केन्ना दितले ते स्पीकराच्या हातांत आसता ते, जाल्यार आयजू ऑर्डर मागीर सगळे हियरिंग सोंपले उपरांत दिवपाक शकता, वा ताका जितलो टायम जाय ऑर्डर दिवपा खातीर फायनल तो टायम घेतले. प्रमोद आनी हेजेर पेटिशनाचेर प्रमोद कितें आहा काय नेक्स्ट विषय? एक लौकीक जनरल लोकांच्या क्लॅरिटी खातीर की जे स्पीकरान एफिडेवीट सुप्रीम कोर्टाक फायल केल्लें थंय स्पश्टपणान सांगिल्लें की आपूण आज केस डिस्पोज करपाक शकना. तातूंतल्यान एक सगळे जाण अदमास बांदताले की सगळ्यांक खबर आहा की पॉलिटिकली द रुलींग मे वॉन्ट दीस पिटिशन टू बी इनफ्रक्च्युअस. हावेवर सुप्रीम कोर्टान ते डिस्पोज करा म्हूण सांगिल्लें. ताजे उपरांत स्पीकरान आपली एफिडेवीट फायल केलें. आनी आज जी म्हत्वाची गजाल जाल्या ती एमजीपीचें हियरिंग स्पीकरान आज कंप्लीट केलां. अशी न्ही की आज हियरिंग घेतलें परत फुडली डेट दिली, अशें घडिल्ली ना. स्पीकरान आज हियरिंग कंप्लीट केलां एंड रिजर्वड फॉर ऑर्डर म्हणा. सो हाजो अर्थ तूं कसो काडटा? सद्याक काँग्रेसीच्या बाबतींत तुवें म्हळें की अशेंच जावपाक शकता, बट रिजर्वड फॉर ऑर्डर हाजो अर्थ डू यू एक्सपेक्ट की फुडल्या मे बी एक आठवड्या भितर किंवा 15 दिसां भितर स्पीकर ऑर्डर दिवपाक शकता ह्या गजालीचेर? प्रमोद, ही वेळ येयली म्हणजे जेन्ना 10 फेब्रुवारीक जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयली की 26 तारखेचे तुम्ही हियरिंग घेतले दोन्ही पेटिशनाचे, काँग्रेस आनी एमजीपी, ते डिस्पोजला खातीर आसतले अशी जेन्ना स्पीकराच्या एडवोकेटान स्टेटमेंटू केल्लो कोर्टान ती ऑर्डर रेकॉर्ड जाली. तेजे उपरांत 24 तारखे स्पीकरान क्लॅरिफिकेशन इन ऑर्डर मागलें की आपूण एके दिसान कंप्लीट करपाक शकना म्हणून. तेजे उपरांत पण तेजेर हियरिंग जावना वा ते कोर्टा मुखार ते हियरिंगाक घेवना मॅटर तेंच्यांनी दवरला ते मार्चाच्या फर्स्ट विकान दवरला. सो आयच्या दिसाक जेन्ना हियरिंग चालू आहा तेन्ना हे 10 फेब्रुवारीचीच ऑर्डर एक्टिव्ह उरता. आमी म्हणजे कोर्टान सांगला आयज डिस्पोज करपाक जाय 26 तारखे ही ऑर्डर एक्टिव्ह उरता. तेजी वेगळी ऑर्डर आनी येयल्ली ना, तितून क्लॅरिफिकेशन वा करेक्शन जाल्लें ना. सो तेज्या हिशोबान आयज जशें एमजीपीचे कंप्लीट केलें तितूंतल्यान अशें दिसता की कोर्टाच्या ऑर्डरीनुसार तेणी आतां हियरिंग कंप्लीट केलें, ऑर्डर रिजर्व दवरल्या. आनी जे पद्दतीन आतां उपरांत सुद्दां हें चालू आहा काँग्रेसीचे, आयज एक वेळ स्पीकर हे पुराय करपाक शकता. आनी आमी लिडराकूय मेळ्ळे काँग्रेसीच्या ह्या हियरिंगाक, तेंचें म्हणणें अशें आसलें की आमच्या खातीर जी कोर्टाची 10 तारखेची ऑर्डर आहा ती स्टँड्स, कित्याक आनी तेजे उपरांत सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयल्ली ना. सो आयज स्पीकरान कितें तें करपाक जाय. ते अशें म्हणटा स्पीकरान कितें डिसिजन दिवं, तेंकां डिस्क्वॉलिफाय करूं वा तेंकां प्रोटेक्ट करूं, आमकां एकदाची ऑर्डर जाल्ली जाय अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. एकदां ऑर्डर जाल्ली की हांगासरल्यान आमकां दुसऱ्या आपल्या कोर्टान अपिलाक मूव जावपाक मेळटा. सो कितें तरी स्पीकरान डिसायड करपाक जाय अशें ते म्हणटाले हांगसर. लोकीक सगळ्यांत व्हडली गजाल हांव लोकांक सांगपाक सोदतां की 6:30 जावपा आयल्यात आनी तरी आसतना स्पीकराच्या चेंबरान भितर हियरिंग चालू आसा. काँग्रेसीचें मोगोचें हियरिंग कंप्लीट केलां आनी ऑर्डर रिजर्व दवरल्या. सो हातूंतल्यान एक इंडिकेशन जें क्लियरली मेळटा की जें हें लांबयतलें अशें दिसतालें तें डेफिनेटली तशें सद्याक तरी एटलिस्ट मोगोची जें पिटिशन आसा ताजेर लांबोवपाचें चित्र दिसना. कारण आतां ऑर्डर रिजर्व दवरल्या, ऑर्डर स्पीकराची केन्नाय येवपाक शकता. सुप्रीम कोर्टा भितर ह्या विशयाचेर परत हियरिंग जें आसा तें मार्चाच्या पयल्या सप्तका भितर जातलें. आनी काँग्रेसीचें हियरिंग लौकीक जशें सांगता की ऑलरेडी 6 जावन गेल्यात, 6:30 जावपा आयल्यात, तरीकय हियरिंग जर चालू आसा जाल्यार घडये काँग्रेसीच्याय बाबतींत हेंच जावपाक शकता की हियरिंग कंप्लीट करून ऑर्डर रिजर्व दवरतले आनी मागीर फुडल्या कांय दिसां भितर ही ऑर्डर येतली. लौकीक गो हेड.
प्रमोद, जशे आयज हियरिंग घेतला पळय न्हू, आनी जशे 10 तारखेची ऑर्डर अजून स्टँड की हियरिंग आज डिस्पोज जावपाक जाय, आनी दुसरे जे हियरिंग जातले ते मार्चाचे सुप्रीम कोर्टाचे हियरिंग जातले मार्चाच्या फर्स्ट विकाक केस येतली, तेन्ना तांकां ह्यो सगल्यो गजाली सांगच्यो पडटल्यो थंय. बाबा हियरिंग खंयचे जे त्या हियरिंग ते कंप्लीट करतात, ते ऑर्डर केन्ना दितले ते तेंचेर तितले भितर आयज एक दुसरी गजाल जाली की आयज 5 स्टेटीची इलेक्शनां डिक्लेअर जाल्या, तेंची 8 फेजींनी जातले ते मार्चाक एक 27 ते 28 मार्चाक कितें जे फर्स्ट फेज जातली ती लास्ट फेज 8वी फेज 29 एप्रिलाक, म्हणजे तामिळनाडू, वेस्ट बेंगाल, केरला, आसाम आणि पोंडिचेरी हे स्टेटीची जाल्ली आहा. लोक म्हणटाले की मदीं खूब जाण म्हणटाले की गोंयची इलेक्शनां प्रिपोन जावन म्हणजे बेगीन जावपाक शकता, ह्या इलेक्शना बरोबर लास्ट फेजी बरोबर जावपाक शकता. सो तितून त्या नदरेन पळोवपाक ही इलेक्शनां आयज जाल्ली आहा. कोविडाची प्रमोद तुमी अपडेट घेतली. कोविडाचे आनी एक नोट करपा सारकें, टोटल एक्टीव केसीस आता 587 जाले. 500चे सकयल ज्यो केसी फाटल्या एक 2-4 दिसा 500चे सकयल ज्यो केसी गेल्ल्यो त्यो परत 500 क्रॉस करून 600च्या लागीं पावले. आजचे 100 आनी कालचे 71 न्यू केसीसांक लागून. आनी दुसरे डेथ्स जरी केसी कमी जाल्ल्यो तरी 1-2 डेथ जायत रावताल्यो, आनी तो टोटल आंकडो डेथांचो पावलो तो 794, म्हणजे इफ आय एम 800 नॉट सुमार. मिस्टेकन फाटल्या 24 वरां भितर 3 डेथ्स जाल्यात. आणि टोटल डेथ आता 794, म्हणजे 800 जावपाक फक्त 6 कमी ह्या नंबराचेर पावल्या. म्हणजे ते 1-2 नोटीस जायनासले ते फायनल हेचे सांगता. दुसरे वटेन गोंयान म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनाचे नॉमिनेशन बरप चालू आहा. कोर्टाचे हियरिंगा लागून खुबशी नॉमिनेशनां अजून हेजेर फाटी रावल्या कोर्टाचे, बाबा कितें येतले हियरिंग म्हणून खुबशे कॅन्डिडेट फाटी रावल्या. सो आयज दुसरो दीस जालो आनी दुसरे दिसाक टोटल 11 म्युनिसिपालिटीचे जर धरले जाल्यार 11 म्युनिसिपालिटी धरून फक्त 9 नॉमिनेशनां येयल्या. आनी 22 वार्ड, वेगवेगळ्या पंचायतींतले 22 वार्डांनी बाय इलेक्शन जावपाचे आहा. थंय सगळ्या 22 वार्डांनी फक्त 2 नॉमिनेशनां येयल्या. सीसीपीचे एकूच नॉमिनेशन येयल्ले ना. बीजेपीचे पॅनलान म्हटलं आमी मंगळारा सगळे एकदम नॉमिनेशन फारीक केले, तरी नावेलीचे झेडपीचे इलेक्शन जे उरलेले ते जावपाक थंय नॉमिनेशनाचे एकूच नॉमिनेशन येयल्ले ना. साखळीचे एक म्युनिसिपालिटी वार्डाचे इलेक्शन, एक कावन्सिलर एक्सपायर जालो तेजे येवपाचे, थंय नॉमिनेशन येयल्ली ना. पण नॉमिनेशनाक अजून पर्यंत जोर येयल्लो ना. कोर्टान एके हियरिंग चालू आहा म्युनिसिपालिटीचे, आनी तेजे कितें रिजल्ट येतलो, आउटकम येतले ते पळोवपाक रावले आसतले कॅन्डिडेट. तिसरो एक विशय लास्ट घेता तो एज्युकेशन पॉलिसीचो. एज्युकेशन पॉलिसी केंद्र सरकारान आउट केल्या उपरांत स्टेटीनी आपले आपले कमिटीज केले. गोंयान हायर एज्युकेशना खातीर लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या अंडर एक कमिटी केल्ली, आनी प्रायमरी म्हणजे प्रायमरी स्कूल एज्युकेशना खातीर सुभाष शिरोडकराच्या एमएलए सुभाष शिरोडकर त्यांच्या अंडर एक कमिटी केली, आनी दोनी मेळून अभ्यास करताले. तेंचो रिपोर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो सबमीट जावन कंप्लीट जाला. आनी ते एक सीएमा बरोबर सिटींग घेवन अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, एक सीएमा बरोबर मिटींग घेवन जॉयंटली आपले पॉयंट डिस्कस करून ते कंप्लीट मागीर ते सबमीट करपाचो आहा. आमी जस्ट झोन म्हणजे कमिटीन कितें हें केलां, म्हणजे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे ते म्हणटा की केजी मागीर नर्सरी, KG 1, KG 2 तांकां सुद्दां एक स्टँडींग येता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे. थंय ज्यो टिचरी रिक्रूट जातल्यो त्यो क्वॉलिफाय आसच्यो पडटल्यो. सो तांकांय बी ग्रांट्स येवपाक शकतली नवे पद्दतीन. प्रायमरी पर्यंत जी ग्रांट सरकाराची वयताली ती आतां नर्सरी KG पर्यंत एक्सटेंड जातली. दुसरे वटेन खूब कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरचो प्रॉब्लेम आहा. फक्त एक प्रॉब्लेम स्टेट फेस करूं शकता ती इन्फ्रास्ट्रक्चराचो. थोड्या स्कुलांनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा. जे KG 2 12वी पर्यंत शिकयता, KG 2 ग्रॅज्युएशन पर्यंत शिकयता, तेंचे कडेन बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर. पूण थोडे स्कुलांनी थोड्या विलेजींनी एक तर प्रायमरी शिकयता, एक तर हायर एज्युकेशन म्हणजे स्कुलूच शिकयता, एक हायर सेकंडरी शिकयता, अशें आसता, स्कॅटर्ड आसता. थंय प्रॉब्लेम जावपाक शकता. थंय एक स्कूल दुसऱ्या स्कुलान घालपाचे प्रकार करचे पडटले. जर गव्हर्मेंट स्कुलान जर भुरगीं ना जाल्यार तांकां एडेड स्कुलान घालून, त्यो जर गव्हर्मेंट टिचरी आहा तांकां एडेड स्कुलान ट्रान्सफर करून, आनी एडेड स्कुलाक जर नवे रिक्रुटमेंट करपाचे आहा जाल्यार ते बंद करून तांकां ह्यो टिचरी अकोमोडेट करपाचे. अशें तेंच्यांनी हें केलें की अशें करून एक म्हाका कडेन एकोमोडेट करून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें करपाचें हें करपाचें. गव्हर्मेंटाचे जर स्टुडंट ना आनी भुरगीं ना गव्हर्मेंट शाळांनी, आनी थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर शाळा बरी बांदलेली आहा जाल्यार प्रायवेट एडेड मॅनेजमेंट म्हणजे प्रायवेट मॅनेजमेंटाक ते इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरपाक दिवचें. किंवा तुमी ह्या स्कुलान तुमचे शाळा घेया आनी सगळीं भुरगीं एके कडेन करून ते बरे तरेन चलोवपाचें. अशें जावपाचें. खुबश्यो टिचरींक ते ट्रान्सफर म्हणजे एडेड टू
एडेड बंद करचे पडटले तांकां गव्हर्मेंटाचे बंद करचे पडटले तांकां एडेड हितून अशें एकोमोडेट करून हें करचें पडटलें आनी तशेंच इम्प्लिमेंट करपाचें जालें एक जर पयले पासून सामकें लोएस्ट लेवला वयल्यान इम्प्लिमेंट करून स्टेप बाय स्टेप गेले जाल्यार हे सगळे पॉलिसी कवर जावपाक पॉलिसी 15वी म्हणजे ग्रॅज्युएशन पर्यंत लागतली जाल्यार 15 वर्सां वयतली सो दुसरो ऑप्शन आहा ताका स्टेप बाय स्टेप म्हणजे एक तर प्रायमरी पयलेक लायले दुसरे 5वी नाल्यार 6वेच्यान दुसरो हें स्टार्ट केलो तेच्या वयर 9वेच्यान तिसरो हे केलो तेच्या वयर 12वेच्यान दुसरो करून अशें करून 4 हितून ते कंप्लीट करून 4 वर्सांनी ते करपाक जाता कंप्लीट एज्युकेशन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक जाता हे सगळे पॉयंट्स तेंच्यांनी एके कडेन केला की कशे पद्दतीन हे करपाक इम्प्लिमेंट करपाक जाय त्या थोडे कडेन बोळाकूच जावं शकता प्रायव्हेट मॅनेजमेंटाची स्कुलां मागीर ती मर्ज करता वेळा बोळा जावपाक शकता गव्हर्मेंट टिचरींग एडेड हितून खुबश्यो गजाली जावपाक शकता पण ही पॉलिसी जशी केंद्रान काडल्या आनी ती इम्प्लिमेंट करतलो ह्यो सगळ्यो चेंजीस हे सगळे एकामेका भितर एकोमोडेट करूनच करचे पडटले नेक्स्ट मिटींग जी सीएमा बरोबर तेंची जातली तेन्ना ही पॉलिसी मागीर ते सबमीट करतले आनी ह्या येता ते एकाडेमीक इयरा पासून इम्प्लिमेंट करपाची तयारी सरकारान पण अनाउन्समेंटूय केली की येता ते एकाडेमीक इयरा पासून आमी इम्प्लिमेंटूय करतले म्हणून ते हितूंतल्यान चालू आहा पावला प्रमोद थँक्स अ लॉट लौकीक हांव थंयच्यान मुखार वतां मडगांव सावन आमकां सावयो डायस जॉयन जाता सावयो वेलकम बॅक सो सगळ्यांत पयली गजालीत म्हाका दिसता सगळ्यांत चड जे राजकारण तापता म्युन्सिपालिटीचे ते मडगांव सो कितें आहा मडगांवचे अपडेट्स तर पयलो हांव तुका थोडी कोविडची अपडेट दिता लायक मारगांव सद्याक मारगांव हेल्थ सेंटरार हाजे प्रमाणे 69 केसीस मारगांव आहा 20 केसीस कांसावली प्रायमरी हेल्थ सेंटरान आसा लोटोली 25 आहा कुर्तोरी 2 आसा सर आनी कुर्तोरी 7 आसा जाल्यार नावेली एक केस आहा तर तशेंच आयज म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाचे उलयते जाल्यार बीजेपीचे बॅक्ड कॅन्डिडेट्स आनी एक हें घडलां लायक वायब्रंट मारगांव म्हणून आनी त्यांनी आपले पॅनल 25 कॅन्डिडेट्स जे काउन्सिलर इलेक्शनाक बसतले ते पॅनल डिक्लेअर केला आनी सर तातूंत 7 ते 8 ओल्ड काउन्सिलरचो आस्पाव आसा फातोर्डाचो एक्स MLA दामू नायक हो ह्या पॅनलाचो चेअरमॅन जाल्यार आमचो राजेंद्र तालक एज अ कॉन्व्हेनर म्हणून एक्ट करतलो तर आयज इन प्रेझन्स ऑफ बाबू आजगांवकर तांणी हे पॅनल मेंबर्स तेंचे डिक्लेअर केले आनी तांणी मागला सर लायक मडगांवकारां लागीं की आमकां हे फावटी बीजेपीचे पॅनल म्युन्सिपालिटीक दिवचे म्हूण तर तशेंच आतां हेरूय पार्टीज लायक गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसाचे अलायन्स जावपाचे आस्पाव असो चलता तशेंच सर NCP आनी आमची आपूय फाटी ना तशेंच जायते इंडिपेंडंटूय कॉन्टेस्ट करपाचे आहा पण अजून आनी कांय क्लियर ना मे बी इन डेज टू कम वी विल कम टू नो एक्झॅक्टली एब्सोल्युटली सगळे जाण हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक रावल्यात की हायकोर्टाची ऑर्डर किती जाता म्हाका दिसता ताजेर मुखाल्लें थारतलें हय सर तशें आयज कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन ड्राफ्ट हें जावपाचो आसा तर तेजेर क्लाउड आल्वारिसान बेनावली एक मिटींग घेतली तातूंत चडशे एक्टिविस्ट सरपंच तशेंच जे लोक एफेक्टेड आहात ते आयलेले लायक नुस्तेकार बीन तर आनी तेणी जर एक हें घेतलां की 7 तारखेर तांचे एक हियरींग जावपाचें आहा सावथ गोवा सो थंय ते तांचे हे जे ऑब्जेक्शन आहा ते रेज करतले आनी गोवोरमेंटा लागीं मागतले जो प्लॅन लोकांक जाय तसो प्लॅन करचो म्हूण सर ही जाली थँक्स अ लॉट सावयो हांव थंयच्यान मडगांव सावन वतां वास्को आनी विक्रम आसा आमचे बरोबर विक्रम कितें चल्लां वास्को सर जशें तुमी आत्तां सांगलां सद्याक तरी हायकोर्टाची ऑर्डर जी आसा म्युन्सिपालिटीचेर ताजेर फुडले डिसिजन जातले आनी हे रिजर्वेशन सगळ्यान चड बोवाळ जाला म्हणटा तो वास्को मडगांव तालुक्यांतल्यान जाला आनी खंय तरी जे पेटिशनूय आसा ते 2 पेटिशनां वास्कोच्यान गेल्या अगेन्स्ट द रिजर्वेशन आनी आतां सद्याक सर कितें जालां 2 दीस जाले नॉमिनेशन भरपा खातीर म्हणजे बिफोर दी इलेक्शन कूड बी अनाउन्स्ड आमकां 25 वॉर्ड लागता आनी भरपूर एन्थुझियाझम म्हणजे वेगळे वेगळे लोक पॅनल काँग्रेसीचो पॅनल बीजेपीचो पॅनल हे सगळे एन्थुझियाझम भरपूर आशिल्ले पूण मदीं खंय तरी पेटिशनान वतकर हायकोर्टाच्या डिसिजना खातीर रावला आनी एक गजाल म्हणटा ती 2 दीस जाले आमी डेली सकाळीं वता आनी एक म्हणून रावता आनी 2 दीस जाले अजुनूय एकट्यानूय नॉमिनेशन भरूंक ना सद्याक पॅनल म्हणटा ते पॅनलाचे हिशोबान पळोवंक गेल्यार मोर्मुगांव सायडीन अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायकाचो
एक पॅनल शॉर्टलिस्ट जाल्लो आसा, काँग्रेसीचोय पॅनल शॉर्टलिस्ट जाल्लो आसा. पूण खंय तरी सर हांगा कोणी फुडें सरना बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर दी हायकोर्ट डिसिजन. आता जे बीजेपीचे जे कावन्सिलर जे आसा दे आर बॅक्ड बाय द बीजेपी, तांचे सर कामां चालू आसा. पूण खंय तरी ऑपोजीट सायडीचे जे लोक आसा दे आर स्टील होपिंग दॅट समवेअर इफ द वर्ड चेंजीस मागीर फुडें कितें. सो हाका लागून आनीक फार्म हांगा पडले सर की खंय तरी कोर्ट हे इलेक्शन पोस्टपोन करून, म्हणजे कन्सिडरिंग दॅट द रिजर्वेशन वर नॉट करेक्ट, प्रॉपर टाइम वॉज नॉट गिवन, ऑर आता सद्याक जे आमी उलयता कोविड केस, खंय तरी हांगा एक रुमर जशें चालू जाल्या की म्युनिसिपल इलेक्शन कूड गो ऑन अँड बी डिलेड आणि हेल्ड इन ऑक्टोबर. हांगा हेय बोवाळ चालू आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर आता सद्याक आयज नॅशनल फिश फोरम हांचे आयज एक मिटींग जाली. म्हणजे नॅशनल फिश फोरम म्हणजे 12 जे स्टेट आसा कोस्टल तांचे सगळे फिशरमॅनांची ती एक बॉडी आणि तांचे आयज एजीएम आशिल्ले आणि दे बिगेन देअर वर्क बाय गार्लँडिंग द स्टॅच्यू ऑफ मातानी साल्दाना एट कांसावले. आणि ही जी बॉडी आसा 1976 मातानी साल्दानान फॉर्म केल्ली आणि 12 स्टेटीचे जे फिशरमॅन आहा ते हाजे मेंबर आसा. आणि जेन्ना तांचे कडेन आमी उलयले ते म्हणपाक लागले की हे जे सद्याक प्रोजेक्ट चालू आसा म्हणजे काल मेरेन वास्कोन बोवाळ चलता डबल ट्रॅकिंग अगेन्स्ट द लिनियर प्रोजेक्ट. सो खंय तरी हांगासर तांचो एक बोवाळ आसा नुस्तेकारांचो फ्रॉम ऑल द स्टेट्स दीस पीपल वर देर. ते म्हणटा की हे जे सागरमाला प्रोजेक्ट जावं आयला इट इज समवेअर गोइंग टू एफेक्ट देअर ट्रेडिशन देअर लायव्हलीहूड. आणि हे सागरमाला प्रोजेक्ट इज ट्रायंग टू गेट अवे फ्रॉम द फिशरमॅन, म्हणजे तांचे लायव्हलीहूड काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. खंय तरी म्हणजे जशें आमी आतां पळयता की एक ब्लू फ्लॅग प्रोजेक्ट घेवन येता, थंय फिशरमॅनांक थंय अलाउड ना, तांचे होडयो तांकां दवरूंक मेळची ना. सो अशे खंयचे जरी प्रोजेक्ट आसा दे हॅव डिसायडेड टेकन अ रेजोल्युशन की हाजे फुडल्यान नाका ते ओपोज करपाक चालू करतले. आनी एक गजाल म्हणटा ती सर जे सद्याक आमी कावन्सिलराचे इलेक्शनाचे उलयता, इफ यू रिमेंबर की आमचो एक पाश्कोल डिसोजा म्हणून एक आमचो कावन्सिलर आशिल्लो अँड ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ एनसीपी प्रेसिडेंट जुजे फिलीप डिसोजा आणि ही वॉज अ टू टाइम कावन्सिलर. आणि ही वॉज तो एक्सपायर जालो कोविडा लागून एक्सपायर जालो. आणि थंय सर सद्याक कितें जालें, ही एक्सपायर्ड इन जुलय. ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन इन द स्टेट अँड 7th इन द एंटायर स्टेट तुमकां एक्सपायर्ड. सो खंय तरी तो वॉर जो आसा तो सारको वेकंट आशिल्लो. आयज आमकां न्यूज आयकूंक येता की ताजो तो बरो धबधबो आशिल्लो. सो जुजे फिलिपाची बायल थंय एखादी कॉन्टेस्ट करता अशी न्यूज सद्याक आयकूंक मेळ्ळ्या. अपडेट फ्रॉम मास्को सर. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव थंयच्यान फोंड्या वता. विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें चल्लां? प्रमोद, आवाज येता न्ही? येस, गो हेड. हॅलो. आयज जो भारत बंद म्हणून जो कॉल केल्लो तेका म्हाका दिसता गोंयांत तरी व्हडलोसो सपोर्ट मेळोंक ना. आणि म्हाका दिसता फोंडा आणि बाकीच्या जाग्यांनी सगळे कडेन ट्रान्सपोर्ट आनी ट्रेडर्स सगळे ओपन आशिल्ले. सो तेचो इफेक्ट व्हडलोसो दिसना. 2 मेजर गजाली आमल्या ह्याच म्हयन्यान एक 3 फेब्रुवारी आणि आयज 26 फेब्रुवारी एक्सायज डिपार्टमेंटान 2 म्हणल्यार एक सोऱ्याच्यो गाडयो ज्यो हांगसरल्यान लिपन सरोवर तांकां हाडून जवळ 5.5 लाख 3 फेब्रुवारीन 8.5 लाख आयज म्हणल्यार बरी काम एक्सायज डिपार्टमेंट मोले कितकोसर चालू आसा. फाल्यां जशें दीपक केळुकरान पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगले की आपण ह्या फावटी शिरोड्यात आपलो हे रावतलो म्हणून इलेक्शनाक. सो फाल्यां 5 सुमार ते नाल धरून प्रचाराचो नाल धरून ते प्रचाराक सुरवात करपाची आसा माड्डोळच्यान. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान वता बार्देजाक. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा बार्देजाचे अपडेट? प्रमोद, आयची अपडेट दिता आसतना म्युनिसिपलचे जे इलेक्शन जे आहा ते आयच्यान नॉमिनेशन म्हणजे कालच्यान जालें, पूण आयज म्हापशां नॉमिनेशन वार्ड नंबर 7च्यान 2 एप्लिकेशनां जाल्या. नंदू नागवेकर आनी नारायण नागवेकर यांच्यांनी आयज आपले नॉमिनेशन फायल केला. दुसरे आता इलेक्शनाच्या पयले जो काँग्रेस, MGP आणि तांकां शिवसेना यांचे युती जाल्ल्या तांच्यांनी आतां मेरेन 14 कॅन्डिडेट फिक्स केल्ले आहा. 6 जाण तेंचे अंदू जावपाचे आहा. NCPन आपूण 8 जाग्यांचेर इलेक्शन लढयतलो म्हणून हे केल्ले आहा. बाकीच्यांचे बीजेपीचे बीन येता त्या फुडल्या 2-3 दिसांक मागीर बाकीचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातले. दुसरे गेल्या 8 दिसां पयलीं डेप्युटी कलेक्टर जो बार्देशाचो आहा तेणे जे नॉयज पॉल्युशन जाता म्हणून जे बीच लायनीचे जे हॉटेल्स वाले आहा आनी तेंच्या जे तेंचे त्रास जाता त्या लोकांक घेवन मिटींग घेतले. तेच्या पयलीं तेणी 20 हॉटेलांक जे सबंद रातभर फूल
पार्ट्यो आनी म्युझिक वाजयतात तांकां नोटीसी धाडलेले. काल परत आयज तांकां 9 हॉटेलांक नोटीसी धाडल्यात ताणें आनी परतून तेचेर परत ते आतां तांकां जे लोकांचो हे आहा ते तांकां आपोवन तेंचे कितें हे आहा ते आयकून घेतले अशें डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां. दुसरें, आयज भारत बंद आसलो आनी भारत बंद आसलो तर गोंयांत तेजो कांयच म्हणजे कांयच इफेक्ट ना. आमी जेन्ना वेपारी संघटनेचे अध्यक्ष आहा ताका विचारले की तुमी सपोर्ट म्हणजे जे म्हागायक लागून तेन्ना ते वेपारी संघटना अखील गोवा अखील भारत वेपारी संघटनेन बंद केल्ले ताका तुमचो सपोर्ट ना कित्याक काय म्हणून ते म्हणून ना गोंयान आमच्या हांगासर तशें ते बंदीन कांय चलचें ना आनी ताका लागून आमी तांकां सपोर्ट करिना अशें सांगलें. ही असली आयची थँक्स अ लॉट श्याम. हांव इतल्याचेर थांबता, पण म्हाका दिसता सगळ्यांत म्हत्वाचो इशू तोच आसा जाचे वेल्यान आमी सुरवात केल्ली की 2 म्हयन्या उपरांत गोंयांत कोविडाचो पेशंटांचो 24 वरांतलो आंकडो 100 तेंकला. परत पयलींच्या भशेन परिस्थिती येवची न्ही म्हण जतनाय घेवप आमच्याच हातांत आसा. तितली सत्सद विवेक बुद्धी रॅशनॅलिटी आमी दाखयतले इतलेंच मागता. बिलीव करता की गोंयकार इतलो शाणो आसा, सुज्ञ आसा की मास्क घालनासतना, प्रिकॉशन्स घेनासतना, सॅनिटायझर लायनासतना, सोशल डिस्टन्सींग दवरनासतना जो भोंवपाचो प्रकार सर्रास सुरू जाला तो ह्या 100च्या आंकड्यान तरी कमी जातलो आनी आमी मातशे इल्ले चड शिटूक जातले. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.